Esther chapter 5. Esther Raza hujir veta. तिसऱ्या दिसा मागणें करून सोंपयलें तेन्ना तिणें आपली विलापाची angvostram काडलीं आनी आपल्या वैभवान न्हेसली. उपरांत सगळ्या वैभवान न्हेसून आनी सगळ्यांची जटोन घेता आनी सगळ्यांचें तारण कोत्ता त्या देवाक उलो मारून तिणें आपणा बरोबर दोगां चाकोरणींक घेतल्यो. मधुरायेन ती एकलेचेर आपलो भार पेलटा आनी दुसरी तिचे बरोबर तिच्या angvostranची शेप धरून चलता. सोपून सोबुतायेन ती परजळटाली. तिच्या मुखामोळार खुशालकाय रसरसताली, पूण तिचें काळीज बhi-rantin आवळून आयलोलें. सगळीं दारां उतरल्या उपरांत ती राजा उजीर पावली. तो आपल्या राजकी शिवासनार बसलोलो आसलो. तो आपलो राजकी जोगो न्हेसलोलो. भांगारान आनी माणकांनी तो झगझगतालो. पळोवंक तो भयंकरूच दिसतालो. थो-रायेन भरून ताणें वयर नदर मारली आनी रागान भरून तिका पळयली. राणी सामकी थरथरली. तिका घुंवळ आयली तेन्ना तिच्या मुखामोळाचो रंग बदललो आनी तिणें आपणा फुडें चलतले सेविकेच्या खांदार आपली तकली दवरली. पूण देवान राजाचें काळीज बदललें आनी तो मोगाळ जालो. आंकांतून तो आपल्या शिवासणा वेलो सट करून उठलो आनी ती सोयराना येयसर तिका आपले वेंगेंत घेतली आनी तिका धीर दिवंक लागलो. ताणें तिका म्हणलें, एस्तर, तुका कितें जालां? धीर घे, तूं मोच्ची न्हय. आमचो हुकूम फकत साद्या लोकांकूच लागता. लागीं ये. आनी आपलो भांगाराचो राजदंड ताणें एस्तेराचे घुमटेक लायलो. तिका वेंग मारली आनी म्हणलें, म्हजे कडेन उलय. तिणें ताका जबाब दिलो, म्हज्या धोनिया, तूं देवाचो एक बोडवो कसो म्हाका दिसलोय आनी म्हजें काळीज तुजे थोरायेचे bhi-rantin बुडलें कित्याक तूं अजापवंत. म्हज्या धोनिया, आनी तुजें मुखामोळ करुणायेन भरलोलें. पूण अशें उलयतना ती आनीक एक पावट घुंवळ येवन पडली. राजा अदीक उचांबळ जालो आनी ताचे सेवक तिका पोत्तून सोयराणार हाडूंक लागले. राजान म्हणलें, एस्तर राणये, तुका कितें जालां? तुका कितें जाय तें सांग. म्हजे राजवटकेचें अर्द पर्यान मागशी जाल्यार हांव तुका तें दितां. एस्तरान जबाब दिलो, म्हज्या धोनिया, तुजी खुशी जाल्यार तूं आनी हामान म्हज्या वसऱ्यांत हांवें आयज तयार केलां त्या व्हडा जेवणाक येशात. राजान म्हणलें, एस्तराची खुशी करचे पासत हामानाक वेगोवेग हांगा आपोवन हाडात. म्हणटोच राजा आनी हामान एस्तरान तयार केल्ल्या व्हडा जेवणाक आयले आनी सोरोप येताना राजान एस्तराक म्हणलें, एस्तर, तुका कितें जाय तें सांग आनी हांव तुका तें दितां. राजवटकेचें ओद जाल्यार पर्यान हांव तें तुका दितलों. एस्तरान प्रतिपाल केलो, म्हजी गरज आनी म्हजें मागणें अशें. हांव तुका मानल्यां आनी म्हजें मागणें मांडून घेवंक तुजी खुशी जाल्यार हामाना बरोबर फाल्यांच्या दिसा हांव तयार कोत्तां त्या जेवणाक यो आनी त्या उपरांत राजाक जाय तशें हांव कोत्तोलीं. हामान त्या दिसा खुशालकायेन आनी संतोशी काळजान भायर सरलो आनी राजाच्या दारवंट्याशी मोर्देकायाक देखलो आनी तो आपणा फुडें उबो रावना आनी आलोना तें देखलें. ताचो राग चडलो. तरी पूण ताणें कांय एक म्हणलें ना. आपल्या घरा पावतोच ताणें आपल्या इश्टांक आनी जेरेश आपले बायलेक आपयली. आपले गिरेस्तकायेची आनी सोबार भुरग्यां बालांची व्हडवीक
तशेंच राजान आपणाक कशे परी वयर काडला आनी मंत्र्यां आनी सेवकां वयर अधिकार दिला हाची खबर ताणें सांगली. त्या भायर ताणें म्हणलें, एस्थर राणयेन दुसऱ्या कोणाकूच न्हय पूण म्हाका राजा बरोबर जेवणाक आपयला आनी तशेंच फाल्यांय राजा बरोबर म्हाका आमंत्रण आसा. पूण जेन्ना त्या जुदेव मोर्देकायाक राजाच्या दारवंट्याशी हांव बसलोलों पळयतां, हें म्हाका कांयच न्हय कशें दिसता. जेरेश ताचे बायलेन आनी सगळ्या इश्टांनी म्हणलें, 50 हात उंच गोल्ड उबारूंक लाय आनी फाल्यां सकाळीं मोर्देकायक ताचेर उमकाळून मार म्हूण राजा कडेन माग. उपरांत तुज्यान राजा सांगाता कसलोच हुस्को नासतना जेवणाक वचूं येता. ही बूद ताका बरी लागली आनी ताणें तो गोल्ड उबारूंक लायलो. देवाचें उतर हें